प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आज जेन्ना आमी जेजूचे निमाणें जेवण ही समारंभणी कोत्ता तेन्ना जशें हांवें सुरवातेक तुमकां म्हणलोलें, लेट अस एंटर इनटू दोज फिलिंग्स ऑफ जीसस. कसले समदरपान ताणें हें जेवण आपोस्तलां बराबर केलें. जेवण सुरू करचे पयलीं जेजून कितें म्हणलें? हें जेवण तुमचे बराबर करूंक हांव आशेवून रावतालो. म्हणटच जेजू आपोस्तलां बराबर हें जेवण, रातचें जेवण, निमाणें जेवण करूंक आशेतालो. आनी हें निमाणें जेवण बेश्टें आमी लंच, डिनर, सापर जेवता तसलें जेवण न्हू हें. देर इज अ ग्रेट डिफरन्स. जे आमी जेवण जेवता दिसपटी त्या जेवणा मदें आनी जेजून 12 आपोस्तलां मदें जेवण केलें त्या जेवणा मदें मोठी अंतर फरक आसा. जेजू आपोस्तलां बराबर हांगातूय जेवणाक गेलो, जाक्या वागीर जेवणाक गेलो, माते वागीर जेवणाक गेलो, बेतानी, लाजार, मारिया, मार्ता तांगेर जेवणाक गेलो. जेजून संवसारांत आसतना जायतीं जेवणां केलीं. तीं जेवणां आनी हें जेवण एक न्हय. देर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरन्स त्या जेवणा मदें आनी ह्या निमाण्या जेवणा मदें. हे निमाण्या जेवणार जेजून घडलो सांती साक्रामेंत. आमी नमस्कार करता आमच्या धर्मांत व्हडल्यांतले व्हडलें मागणें मिसाचें मागणें. आनी मिसाचें मागणें व्हडल्यांतलें व्हडलें कितें कोण करता? सांती साक्रामेंत, ब्लेसेड साक्रामेंत. जेजून ह्या जेवणार पाद्रीपणाची वर्द घडली. हे म्हज्या उगडासाक करात अशें म्हणलें तेन्ना ताणें ही परवानगी आपोस्तलां वरवीं बिस्मांक, बिस्मांनी पाद्रीक मिनिस्टेरियल प्रिस्टहूड सुरू केलें. तुमकां सगल्यांक जेजूच्या याज्ञीकपणांत, पाद्रीपणांत वांटो आसा. बातून घेतला त्या दिसाक तुमचें जावन आसा कॉमन प्रिस्टहूड. पूण एका पाद्रीक विचून काडटा आनी जेजू दिता ताका मुणयारपणाचें याज्ञीकपण, मिनिस्टेरियल प्रिस्टहूड. ताका एक खेरीत आपल्या सगळे सोडवणीच्या इतिहासांत एक ऑफिसर करता, डिस्पेन्सर ऑफ द सॅक्रामेंट्स. आनी व्हडल्यांतलो व्हडलो साक्रामेंत जावन आसा सांती साक्रामेंत. जेजून ह्या जेवणार सांती साक्रामेंत केलो, ह्या जेवणार पाद्रीपण केलें आनी ह्या जेवणार आमकां एक आज्ञा दिली. ती सासणाक उरता तसली आनी खंयच्याच धर्माक मेळना तसली. तुमी म्हाका गुरू म्हणटात आनी हांव तुमचो खरेंच गुरू. पूण तुमचो गुरू जावन हांवें तुमचे पांय धुल्यात. तुमी तशेंच करात. म्हणटच जेजूचें राज इज द किंगडम ऑफ सर्वीस टू ह्युमॅनिटी. मनशाक जाता तितली सेवा आनी बरेपण करप. प्रितीच्या बाबा म्हणिनो, आमची आदली आवय बापूय कितली खालती मनशां आसलीं. पूण आयज आमी इल्लें शिकप केलें, डिग्री घेयली, मास्टर्स डिग्री घेयली, ओ PhD घेयली, आमकां जायते फावट गर्व चडटा. आमचे मायचे पायचे लागीं जायते फावट एक दोबडी पुऱ्यान पयसो आसो नासलो.
आयज आमचे लागीं लाखांनी आनी थोड्या लागीं क्रोरांनी पर्यंत दुडू आसात आनी 2 दुडू जाले एक बरी सर्वीस मेळ्ळी जायते फावट आमचे तकलेक मारता गर्व फुलता पूण जेजू देवाचो पूत ही इज द क्रिएटर ऑफ द होल क्रिएशन सगळे ताचे तो देव पूण देव जावन कितलो म्हूण खालती जालो कितलो म्हूण ल्हान जालो कुर्सार मोरो पर्यंत खालती तो जेजूची खालतीकाय सदांच दोळ्या मुखार दवरून आमकांय जेजून शिकयल्या ही मोगाची आज्ञा हांव तुमचो गुरू आय एम योर टीचर आय एम योर लॉर्ड एंड मास्टर एंड येट आय हॅव वॉश्ड योर फीट हांवें तुमचे पांय धुल्यात तुमी म्हजे शिश्य जाल्यार तुमी म्हजी क्रिस्तांवां जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय एकामेकाचे सेवक वी आर सर्वंट्स ऑफ ईच अदर वी आर नॉट लॉर्ड्स एंड मास्टर्स सो द जेजूचे राज सर्वंट राज जेजू राजा सर्वंट किंग सेवा करता तसलो गर्व ना जेजूच्या राजान प्रायड ना खालतेपण प्रितीच्या बाबा म्हणिनो जेजून व्हडल्यांतलो व्हडलो साक्रमीत ह्या मिसाक आयच्या दिसाक घडलो तो साक्रमीत आमी समजता द रियल प्रेझन्स ऑफ जीसस इन द युकरिस्ट जायते फावट आमची थोडी क्रिस्तांव भाव भयणां जी कॅथलीक न्हय ती फकत उंडो घेतात वायन घेतात आनी जेजून म्हज्या उगडासाक कर म्हणलां उगडासाक कोत्तात बट दे डोंट बिलीव इन द रियल प्रेझन्स ऑफ जीसस इन द युकरिस्ट आमी कॅथलिक्स आमी सतमंतांव जे जेजून केला त्या उंड्यान जेजू आसा त्या वायनात जेजूचे रगत दे ट्रान्सफॉर्म द ब्रेड ट्रान्सफॉर्म्स इंटू बॉडी ऑफ क्राइस्ट and the wine transforms into blood of Christ and so we believe in the real presence of Jesus in the communion and the real presence of blood of Jesus in the cup of wine that is the difference आता आमी सतमंतांव ते बेश्टे वयल्या वयर सतमंतांव आमचो बिलीफ is founded on the scriptures our belief is founded on the tradition our belief is strengthened by history of more than 2000 years पळे आमचे बायबलार 4 गॉस्पल आसात पयलो गॉस्पल ऑफ मॅथ्यू चॅप्टर 26 वर्स 26 कितें म्हणटा तो पराधीन जालो ती राती ताणें उंडो घेतलो आनी म्हणलें घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड उपरांत ताणें काल्स घेतली आनी म्हणलें घेयात आनी पियात ही म्हज्या रगताची काल्स मॅथ्यूच सांगता न्हय आमी तर मार्कूचे शुवर्तमान वचत मार्क चॅप्टर 14 वर्स 22 तें सांगता लुकाचे शुवर्तमान आसा 22 वर 17वी ओळ तें सांगता ताणें उंडो घेतलो आनी सांगलें घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड घेयात आनी पियात ही म्हज्या रगताची काल्स चवथें शुवर्तमान जुवांवाचें दुसरे भाशेन एक्सप्लेन करता चॅप्टर 6 ऑफ द गॉस्पल ऑफ जॉन कितें म्हणटा हांव स्वर्गांतल्यान देंवलोलो जिवो उंडो आनी हांव तुमकां उंडो दितलो तो म्हजेंच मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो सासणाक जिवेत जियेतलो चारूय गॉस्पल गोवाय दितात की खरो जिवो जेजू तातूंत आसा म्हूण ह्या उंड्यांत आनी हे काल्सींतल्या वायनांत त्या भायर आमकां कोरिंथकारांक बरयल्ली पयली चीट सेंट पॉल्स
फर्स्ट लेटर टू द कोरिंथियन्स चॅप्टर 11 आखो चॅप्टर वाचचो आणि सारको एक्सप्लेन कोत्ता. तो पराधीन जालो ती राती ताणे आतांनी उंडो घेतलो आणि म्हणलें घेयात आणि खायात, दिस इज माय बॉडी, घेयात आणि पियात, दिस इज द कप ऑफ माय ब्लड. म्हज्या रोगताचे तो सायन केलेलो, रोगतान सायन केलेलो नव्या कराराचे हे रोगत. आणि तितलेंच न्हय, ही रियल प्रेझन्स ऑफ बिलीफ इज सो स्ट्रॉंग in St. Paul, in 1 Corinthians chapter 11 verse 28. घराकडे वचून बारीक चेक करात. I repeat, first letter of St. Paul to the Corinthians chapter 11 verse 28. कितें सांगता? कोणूय उंडो खाता आणि जेजूची कूड म्हूण लक्ष दिना आणि अंतस्कोनांची चौकशी करिनासतना खाता, तो आपणाचीच झोट्टी खाता. व्हॉट डज इट मीन? म्हणजे सा पाऊलस सांगता, तूं कुमसार जायनासतना, पातकांत आसतना कोमिन्यावंक घेता, जेजूची कूड जेजू म्हूण चिंतिनासतना तुका कास्त फावो जातली. तुझे कॉन्डेमनेशन, यू आर ड्रिंकिंग युअर ओन कॉन्डेमनेशन. म्हणटोच पवित्र पुराण, पवित्र पुस्तक, द 4 Gospels and St. Paul's letter to the Corinthians testify. It is not just merely a memorial. The real presence of Jesus. खरो जीवो जेजू कोमिन्यावांच्या साक्रामेंतांत आसा. आणि हे आपोस्लांनी परगट केले. आपोस्त हांगातूय संवसाराक शिंपडले आणि वयतातूच ताणें तेंच शिकयलें आणि वयतातूच तेंच मीस चालू जालें. Though they never met again, once they went far, far away, far-flung countries, they never met again. पूण ही उतरां मिसाच्यो स्टायली बदल्ल्यो. जायते भाशेन आमी कोत्ता ते मीस लॅटीन रायट, केरळाक कोत्तात सिरो मलंबारा आणि सिरो मलंकारा रायट, 2 रायट. मागीर कॉप्टीक रायट आसा, एम्ब्रोजियन रायट. देर आर मेनी रायट्स, बट द वर्ड्स ऑफ कॉन्सर्गेशन, मिसाचो गिरोप आलो ना सगळ्या संवसाराक तोच आसा. घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड, घेयात आनी पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. आणि जेजून कितल्यो मिलाग्री करून खरोच आपण ते कोमिन्यावन आसा म्हूण दाखयलां. तुमी तर गुगलाचेर वचत द युकरिस्टीक मिरेकल्स म्हूण मारीत, तुमकां जायत्यो मिलाग्री ह्या कोमिन्यावांत खरो जिवो जेजू आसा म्हूण थंय मेळटलें. म्हणटोच टुडे वॉट वी आर सेलिब्रेटिंग इज वॉट जीजस डीड. ताणें येदी मिलाद केली की दुसऱ्या दिसा शुक्राराक, गुड फ्रायडे, कालवारच्या दोंगरार रगत वारयतलो आसलो आणि कूड मनशा खातीर दितलो आसलो, ती ताणें आदल्या दिसाक ब्रेस्ताराक आपोस्लां बरोबर मिसाचे भेटींतल्यान व्हडली गिरेस्तकाय आमकां दवरल्या आनी ती आमी समरुमता. आनी तातूंत पाद्रीपणाक आमी मान दिता. कित्याक पाद्रीक मान दिता तो आमी जेजूक मान दिता. जरूय पाद्री जायते फावट तुमचे भाशेन वस्कोत पातकी, तरूय आसतना जेजून विचून काडलेलो जेजूचो ऑफिसर तो वांकडो तिकडो गेलो, ताची पातकाची जोडटी तो दितलो. पूण आमचो कायदो फावो त्या मानान जेजून ताका मागला, हे मागणे ताका आमी तो वालोर दिवं. आनी निमाणें म्हणटा तें आमी आमचे दिसपट्या जिवितांत लेट अस रिमेंबर वी आर सर्वंट्स ऑफ इच अदर. जेजून देवान आमचे पांय धुल्यात, मनशांचे तो देव आनी आमी मनीस. देर इज नो रिलेशनशीप वॉट्सोएवर. कंपेर करूंक जायना. ही इज द क्रिएटर अँड वी आर द क्रिएचर्स. जमनीच्या किड्यावून पाश्ट आमी. तरूय आसतना देवान आमचे जमनीच्या किड्याचे पांय धुल्यात जाल्यार तुका आनी म्हाका आनी दुसरी वाट ना. एकूच वाट,
एकामेकाची सेवा. वी आर द सर्वंट्स. आमी हाचेर घाराणे घालून ताचेर घाराणे घालून आमी आजचे सगळीं गर्व दाखोवंक ताचे सगळें प्रायड दाखोवंक आमकां आनी देर इज नो प्लेस. आनी आमकां तशें करूंक जायना. कित्याक जेजूच्या राज्यांत आमी सारकी निमाणी तो ओड आमी धाकटो आनी आमी सगळीं एकामेकाची भाव भयणां म्हणटूच वी आर द सर्वंट्स ऑफ वन एनदर. आमी एकामेकाचे सेवक जेजून सांगलां तशें करूंक वावरुया. हांव तुमचो गुरू आनी धोनी जावन तुमचे पांय धुल्यात, तुमी तशेंच करा.